आत्ताच म्हाका नजरे हाडून दिले त्या प्रमाणे की चिंबल ह्या गांवांत काही लोकांनी बोरवेल्स मारलेले आसात. सादारणसो आंकडो आयकूं येता त्या प्रमाणे इलिगली म्हणजे विदावट परमिशन जवळ जवळ 60-70 सुमार मारले अशें म्हणून आमी आमचे शुक्राराकूच जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही म्हणजे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय तांणी नोटीस काडिल्लो आसा आमच्या हाका कोणाक म्हटल्यार एस्टे इंजिनियराक वचून व्हेरीफाय कर अशें म्हणून. सो आमचे एस्टे इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते वचून व्हेरीफाय करतले आनीक विथ द हेल्प ऑफ पुलीस दे वील वी विल सी टू इट दॅट दीज वेल्स आर डिस्कनेक्टेड. एक दुसरें ज्यांनी कोणी कडक हें मारलें पळय न्ही इलिगली मारल्यात पळय न्ही तांचेर कडक एक्शन घेतली वतले. आनीक तशें एक्टांत प्रोविजन आसा आमच्यांनी मॅक्सिमम फायन 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत घालपाक जाता. सो अशे प्रकारची एक्टिविटी आहा पळय न्ही कारण कोणें ओपन वेल किंवा बोरवेल जाय तांणी परमिशन मागपाक जाय. परमिशन मागून करपाक जाता. इलिगली अशे प्रकारचे काम करप बरोबर न्ही. त्यामुळे हाजेर व्हेरीफाय करून जाता तितले कडक एक्शन घेतले वता.